आकाशवाणी पणजी तुमकां आयकूंक दिता कोंकणी संगीत खेळ तुका. बरोवपी सालोदर आफोन्स आनी दिग्दोसपी नासिया आफोन्सो. सादर करपी तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप आनी निर्मिती सिंधिया रेगो. देवान वो सोबीत संसार घडलो तसोच मातयेचो मनशाक ताणें रचलो. झाडां पेडांनी माडांनी वो संसार नेटयलो. जनावरांक सुकण्याक रचून उजवाड दाखयलो. इतलें करून मनीस असोच बदललो. देवाचे उपकार विसरलो. देवाक दिनवास दिवंक फाटी सरलो. आपल्या खाजगी कामांनी फकत बिजी उरलो. देवाक इलोय वेळ दिना मनीस जायत कसलो. देव जावन आसा खरेंच पदवेदार. ताचे खंयच्याय वेळार उक्तें आसता दार. ताणें मुटलां दारार मार तुमकां आसतलो येवकार. दोनया देवाचें काळीज बरेंच काकूट सार. काळजांत तान मागलें जाल्यार तुका मेवता. देव बरो जबाब दिता. आपले रचने केन्नाच नांव विसरता. आपले काम जातूच तोडे अशें देवाक विसरूंक पावता. काम जायना तेन्ना देवाचेर शीण कोत्ता. पोरी मनशा सवें घडटा. चड करून फामिली ताय अशेंच दिसता. केलेले उपकार विसरता. आखरेक दुस्मान जावंक पावता. केन्नाय रागान बरोन भाव भावाचो खूण कोत्ता. व्हडपणान तूं इश्टा चड भोंवो नाका. हें सांगणें विसरूं नाका. पेल्या ताय मिजास करिनाका. तुजी गिरेस्तकाय तुजून ती तुजी कोणाक नाका. बारीक नियाळ करूंक म्हजो एडवायस तुका. व्हडपणान तूं इश्टा चड भोंवो नाका. हें सांगणें विसरूं नाका. पेल्या ताय मिजास करिनाका. तुजी गिरेस्तकाय तुजून ती तुजी कोणाक नाका. बारीक नियाळ करूंक म्हजो एडवायस तुका. जॉय म्हज्या भावा, हांव तुका सदांच सांगत आयलां. जेन्ना तूं फकत 3 वर्सांचो आसलो आनी हांव 14 वर्सांचो आसलो तेन्ना आमचो माय आनी पाय जीं आमच्या शेतांत काम करून
शेताचे मेरेवेल्यान घरा येवपाची वाट टांगताना अकस्मात आमच्या पांयक सोरपान घांस मारलो आनी थंयच्या थंयच आमचो पांय सोंपलो. आमचो पांय सोंपला तें पळोवन आनी नियाळून मांयच्या काळजाक धोको बसलो आनी तिका काळजाचो आताक येवन तिणेनूय ह्या संवसाराक आदेवस केलोलो. वयर मांव, तें तुवें म्हाका सांगलेलेंच आसा, म्हणटोच ती सगळी म्हायती आसा म्हाका. जेन्ना हांव 14 वर्सांची पिरायेर आसतना वय तेन्ना हांव 9वेच्या वर्गांत आसलो. आमचो मांय पाय अकस्मात सोंपलो तें नियाळून हांवें मोदेंच इस्कॉल सोडलेलें, कारण आवय बापायचो कायदो पाळूंक हांवें म्हजेर भार घेतलोलो. जाणा हेरमांव, तुवें म्हाका एका भावाचोच मोग न्हय पूण काश्या आवय बापायचो मोग आनी मोयपास दिलो. म्हणटोच हो तुजो व्हडलो उपकार म्हज्या काळजांत भांगाराच्या अक्षरांनी हांव सांबाळून दवरतलों. जॉय, म्हजो एकूच किरकोळ आवंडो आसलो आनी तो म्हळ्यार तुका बरो शिकोवन एक बरो देशाचो नागरीक तयार करूंक. हांवें शेतांनी वावर करून आच्या ताच्या दारांनी जोळो फोडूंक वचोन आमच्या दोगांचें उदरपासून करूनय तो म्हजो किरीत किरकोळ आवंडो शाळेची पावयलो. वयर मांव, तुवें म्हाका बरो शिकोवन म्हणजे 15वेचो वर्ग मेरेन शिकोवन आयज हांव व्हडल्या आनी नांव वसत्या कारखान्यान एका पर्चेज मॅनेजराची नोकरी करता. हाचो श्रेय वो क्रेडीट फकत तुका येता. तशें कित्याक म्हणटा भाव? हांवें जें कितें केलां तें एका भावाच्या नात्यान केलां. म्हजो फकत कायदो पाडला. जाणाय मोगाचें हेरमांव, तुवें म्हजे पासत केलेल्या व्हड तियाग वो कोण वावराचेर हांव केन्नाच विसर घालचो ना. तुजेर विंगराज जावचो ना आनी ना म्हूण बदमासूय जावचो ना. तुज्या जाणट्यापणार हांव तुका म्हजो सगलो आदार आनी सहकार दितलो. देव बरें करूं म्हज्या भावा. ह्या तुज्या महान उतरांक तूं तीर रावचो आनी दुबाव नासतना म्हाका तुजेर पुरो विस्वास आसा की तूं म्हजेर बदलचो ना म्हूण. हाय जॉय, हो जस्मा, अकस्मात तूं हांव तुमगेर आयलो म्हूण तुका बरें दिसूंक ना? तशें कित्याक तर? जाणा हेरमांव, हांव तुका जायतेच फावट सांगतालो की म्हजें मोगी आसा म्हणून. तर हेंच तें म्हजें मोगी जाचें नांव जस्मा. कशें आसा बाय? एकदम बरें आसा. तर तूं? आसा सुमाराचो. जॉय, तुवें ताका उतर दिलां. तुवें ताचो मोग केला, जो मोग सासणाचो. ज्या मोगान आयज तुमचीं 2 काळजां आसात तीं 7व्या साक्रामेंतान एक जावंक देवान निर्मिलां आसतलें. हो हेरमांव. जॉय, एक मात. आनी कितें तें हेरमांव? तुमी काजार जाल्या उपरांत म्हाका मात विसरशी. केन्नाच ना हेरमांव. आनी हांव जाल्यार तुका केन्नाच विसरचें ना. सोजमोतेली आनी लेखतेली तूं म्हजो काश्या भाऊच म्हणून. ही तुजीं उतरां साकर जावं. ह्या तुज्या केरीत उतरांक वाकाणटा हांव. दोनया, आमचो घोराबो सदांच मोगान मोयपासान आनी एकोडान जिवंक तुजोच आदार मागता हांव. कित बाबा, येसलो आनी तेसलो न्हू हांव. बरो रांदपी हांव, हुशार हांव, कूक, डिप्लोमा होल्डर इन कुकरी एंड बेकरी. हांवें 12 केली, कूस केलो पूण फिक्स सिरीसू मेळना. तेका लागून टेन्शन काण भोंवतोच. Zerok moje não Famat gidole mozogão Mona não mogai Kalza não doyal lukutat estimoção Ran pagasan tsodu sharão Dekun luk marun yetadão वडवीक सांगो ना म्हूण बोपगे मारिना पूण सांगता पोची सांग मोजे रांदप चड गोस्ताचे सगल्यांक चड रुचीक लागपाचे
कुर्सावेन केला डिप्लोमाय घेतला एक्सपिरियन्स आसा रांदपाचे म्हजें रांदप चड गोस्ताचें सगल्यांक चड रुचीक लागपाचें कुर्सावेन केला डिप्लोमाय घेतला एक्सपिरियन्स आसा रांदपाचें अरे कितें जालें एनी प्रॉब्लम ओय प्रॉब्लम आहा म्हाका आय हॅव टेन्शन यू हॅव सोल्युशन भिये नाका म्हज्यान तुका आदार दिवंक गोडटा तर हांव तुका झेरूल म्हजो आदार दितलो पूण पयलें म्हाका तुजें नांव सांग जुझे रॉक मुगे नांव शाश्टी गिद्दोली मुगे गांव रांदपा हुशार हांव कसली डिश ती जावं आं पुरो सांगला तितलेंच पुरो गोमलें म्हाका तुजें सगलें म्हणटोच तूं कूक म्हाका एका रांदप्याची गरज आसली ओय बाबा एशकों बेकार बोन हॉस्पिटलाकून फायद ना म्हणटरी हुंय तरी सर्वीस केल्या बंद न्हू सारकें तुजें वालो तुका आमगेर सर्वीस करपाची कशी आसा तुका इच्छा आनीकू शुअर मरे केन्ना तावन येता आतां येता तशें तर बरें जालें यो म्हज्या सांगाताक चल या जॉय जॉय आयलो कितें जालें जस्मा नेटांचें उलो करी तुका सांगतली म्हणून अशेंच दीस गेले कसली खबर सांगूंक सोदतालें पळय जॉय आमी काजर जाल्यार निकतीच 1 वरस सोरले मागीर म्हज्या सांगाता खुशाल ना तूं आसा पूण हांव तुका सांगूंक सोदतालें कितें देवाचे कृपेन तूं एका कारखान्यान पर्चेस मॅनेजराची नोकरी करता बरें पगारूय कमायता आमची दूद जुडी जल्मोन आमची कुशलकाय ओदीक वाडल्या जालेंच जाणें जॉय म्हजें म्हणणें अशें आसलें चडूय ते भाव भावांनी एकठांय जिवप बरें न्हय अकस्मात दुस्मानकाय उपरासल्यार मागीर उपाय आसना देखूनच हांव तुका सांगूंक सोदतालें कितें सांगूंक सोदतालें आमी सेपरेट वचुया म्हणजे आमी खंय तरी फ्लॅट घेवन फ्लॅटार रावया जस्मा ह्या तुज्या मनांत कशें आयलें हें जल्माचें घर सोडून फ्लॅटांत रावोंक या म्हणटाय हांव तयार ना आनी तशें केल्यार भावाच्या काळजाक कितली दूख भोगची ना अरे जॉय जी वस्त मोगान करूंक सोंपी ती रागन करूंक अवघड पूण जस्मा फुडें आयकून घे व्हडले व्हडले नांव वसते तुजे इश्ट ह्या साद्या घरांत येतात ते तुजे सगळे इश्ट व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी जिवपी पूण आमी जस्मा तशें केल्यार हांव कितलो अनउपकारी जायत आमच्या मायपायच्या मोन्ना उपरांत भावान म्हाका वाडयलो शिकयलो आनी उचले झुट्टेर पावयलो आनी शेकी आयज भावाची इतली तोखणाय कोत्ता व्हडले नोवल करूंक ना ताणें पूण फकत भावाचो कायदो केला तूं म्हाका कितलेंय सांग म्हाका फ्लॅटान वचोंक जाय म्हटल्यार जाय हांवूच नको फुडें कितें जातलें तें भाव तितिनागेर गेलोलो आसा आं हो पळय तो येता जॉय तूं आयलो हेरमाव वय जॉय जाणाय बाबा हांव तुका कितें सांगूंक सोदतालो पूण फुरसतूच जायना कसली खबर बरें हांवूच सांगता नाका हांव सांगता जाणाय बाबा म्हजी घोरकांत सांगता त्या परी आनी म्हाकाय जाल्यार दिसता तिचें सांगणें सोत म्हणून म्हजे घोरकांनी आनी म्हजे दुयेक घेवन ह्या घरांतलो भायर सोरोंक सोदता हांव घरांतलो बाय सोरूंक सोदता वयर माव आमी फ्लॅटांत वचोंक सोदतात हांवें स्वप्नांत पासून चिंतूंक ना म्हज्या भावा तूं आखरेक ओ तारो मांडीत म्हणून पूण अकस्मात हें सगलें बदलप तुजें सवें कशें घडोवंक पावलें गोड आनी जोगील मारिनासतना जेन्ना पावस पडटा तेन्ना अजाप जावचेंच पडटा कितलेच दीस गेले सोरोन विसरलो तुका सांगोन चिंतला बावा हें घर सोडून वचोन बायलेन म्हाका हें सांगलां फ्लॅटार रावया म्हटलां फुडलें जिवीत तुयसोर आमचें सारूं बावा हें घर सोडून वेता काळीज म्हजें रोडलें सोदां सांगता आनी एकवटा जिवीत आमचें सारलेलें
भावा तुम्ही वचो नाका सोदांच ह्या घरांत रावा आमी एकोटान सोदांच रावया जैताचे आयकोन नाका रावो कोशिना म्हाका हांवें सांगला फ्लॅटान या मुठल्यार या सोज म्हणून मोच्या केद ना बोर बोगपान केद ना बोर बोगपान सांगो आतां केद ना बोर बोगपान अरे जुझेरो की जाल रे अरे जाल कितें आय की जाल तें सांग मरे म्हाका एका लागो हांव काजा जायना एका लागो हांव काजा जायना काजा जायना काजा जायना अरे जुझेरो कोण हा शिराप घाता तुगे ओकले शिराप घाता कितें रे मुगे ओकोलांनी हुची हांय मोगू केल नाल्यार ओकोलांनी हुची रे जाल्या तूं उलयत ती हुंयचो बोरू तूं जाण मरे जाल्या फकत 8 दीस ते जया गे हांव कामां आल्या जोया गे कामाकू केसो काम रे रांदपा न्हू रे रांदपाचें आनी तूं तुक रांदू कोठा अरे जांबो कितें आसोता मोको रांदू जात काय म्हूण तूं म्हूण सुमार कोता आमगे आख्खी फॅमिली बॅकग्रावंडा खबर तूं जाणा सांगपा म्हळ्यार मुगे पाय रांदपी माय रांदपी शेपाय रांदपी शेमाय रांदपी ओळपाय रांदपी ओळमाय रांदपी आवय जुझेरो पुरो 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 तुही सांगील तितलें पुरो आत कळ म्हाका तुमगे फॅमिली बॅकग्रावंड इतल्या न्हू हांव डिप्लोमा होल्डर इन कुकरी एंड बेकरी बरें 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 ती सोगली खबर सोडू पूण म्हाका एक सांगू तूं शिराप कोणा सुटालो कोण आनीक जॉय आनी ते बायले जॉय आनी तेगे बायलेकू पूण कित्या रे ते जॉयान सुमरा केलां कित केल तर जॉयानू तेगे बायले गे आयकोन आपल्याय बायले आनी दुये घेन फ्लॅटार रावोंक गेलो आनी तुक रे म्हाकाय वयले न्ही रे म्हाको नासतो ती कितको चयतली ती उपाश पडली मरे पूण राव रे जुझेरोक ती फ्लॅटां गेल्या ती ते जॉया गे भावा न्ही रे जेफ्री तेम तेज कित केलें तेज आनी बाबड्या कित केलें तेक बाबड्या माय पाय गे ते पोन्ने गारां सोड ती फ्लॅटां रावोंक गेली केसो मुनीस रे तो जॉय सारको बायजुवानात व्हड बायजुवान म्हाका खबर आहा ते भाशेन ते ल्हान आहलो तेदो तेगे माय पाय मेलो ही तेगे माय पाय मोन जेफ्री बाबान जॉया वाडयलो शिकयलो आनी निमाण करून काजार पासून केलो आपल्या पोटा भूक मान तेका जेवयलो आनी तेण तेजी एश्क भिमान जावपाचें सारको 3rd क्लास मनीस तो माशें राव तो जॉय 3rd क्लास न्हू 3rd क्लास न्हू ओय मागीर हुंच क्लासू 1st क्लासू ना 2nd क्लासू ना 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 मागीर हुंच क्लासू अरे ते क्लासू ना तो क्लासलस कित मूट रे म्हजे बा हांवें केन्ना चिंतूंक ना तूं एक पोरी विंगरा जावन आखरेक हे आमचें जल्माचें गोर सोडून म्हाका एक सुरो सांडून वचत म्हूण पूण हांव तुका कांयच म्हणना आनी वायटूय मागोना सदांच तुमचें बरें जावं दी तूं सदांच खुशालूच आसल्यार पुरो बावा तूं बदल्लो कुस्कोशे विसरलो तूं विंगरा जातलो मातूय दुबाव नासलो आदार तूं दितलो सदांच तूं सांगतालो उपकारांत रावतलो सांगत तूं आयलोलो इतलें हांवें करून फूल मेळोंक ना म्हाका
मोजे चिंतूक ना जिवितावेन भेटोयलेले तुका चिंतूक ना मोजे वोको चिंतले तुजे देखून गोडले म्हाका इतले हांवें करून फूल मेळोंक ना म्हाका कांयच एक मोजे चिंतूक ना जिवीत हांवें भेटोयलेले तुका चिंतूक ना मोजे फोको चिंतले तुजे देखून गोडले म्हाका चिंतूक ना मोजे फोको चिंतले तुजे देखून गोडले म्हाका जेफ्री अंकल कैसा कोण जांबो हांव आसा सुमाराचो तूं कसो आसा आम सगळे बरे आहे अंकल तुजी माय तुजो पाय ती सगळी कशी आसा बरे आहे अंकल बरे आहे आमगे घरात तुज्यो खबरो चलताय कितें म्हज्यो कोबरो आनी कसल्यो पिवपा गरज ना अंकल आमगे माय पाय मुठाय तुगे भावान सारकें बरें केलें ना मू आपल्यागे बायले आनी दुये घेन ही तो फ्लॅटां रावंक गेला एशकन तेणें वचपाचें कितें म्हणूं हें बाबा तांची कशी ताणी केली न्हय अंकल हांव पोसऱ्याचे येयलोलो मागीर तुज बरो उगडा आसेल म्हाका देखून हांव येयलोलो तुजे खबरे बरें वयता हांव चड देव बरें करूं बाबा बरें अंकल वयता बरो करून राव बरें बाबा तुंय बरे भाशेन वच मोचे तुवें तूं जावन आसा आमचे आपुरबायेचें आमकां जाय तूं बरें शिकोवन आमचें नांव वयर काडूंक वय मामा हांव बरें शिकोन तुमचें नांव वयर काडटलें तुय आमच्या मोगाची पोरचोळी दिवली घाराची सदांच दिवली फांकाची फोटो तातूंय आमची आपुरबायेची मामा दाडा हांव तुमची कोरेंच तुमी वय मोय पाशी बरी भलायकी तुमकां मेवची आशिर्वादान फामिलीक देवान बोरची दुनिया तुका आर्गामिता आमच्या गोऱ्याब्याचेर बेसांव घालूंक आमी मागता दूख पयसावूं सुका गावडेता जेजू तुज्याच पावलांनी वाट आमी तांता दुनिया तुका आर्गामिता आमच्या गोऱ्याब्याचेर बेसांव घालूंक आमी मागता दूख पयसावूं सुका गावडेता जेजू तुज्याच पावलांनी वाट आमी तांता जुडी तूं आमच्या जिवितांतली व्हडली गिरेस्त आमी तुज्या पासत जाय तें चिंतात आनी सपनां सपनेतात ओय बाबा हे भाशी माय पाय न्हू पूण जायते बा आपणा हे भावा पासत सपनां सपनेताय चिंतताय तेंक शिकोयताय वाडयताय आनी शेकींक काजारूय कोताय कितें म्हटलें इतलें न्हू ते पूत तेचे भाशी भाव काजार जाल म्हणटरी थिंग माय पाय गे गोर सोण ओ जल्मा गोर सोण बायले बारो फ्लॅटां रावपा वयताय जॉय जॉय तो कितें उलयता तें तुवें आयकलां होय सगलें आयकलां हांवें तेच जाल्यार एक सांगू मुगे ओलोप केश लागल तुमकां जस्ट शट अप ओट नासल्यो खबरो उलोवंक तुका हांगा हाडूंक ना ह्या म्हयन्याचे 11 तारखेर आमचे बायेचो 13वो बर्थडे 3 दीस उरल्यात म्हणटोच तयारेक लागुया आमी हॅलो जेफ्री अंकल अरे अंकल ओगीच आसा वो कोंक ना दिसता अंकल हांव जॅस्मन तुज्या भावाचो मिवणो अरे बाबा हांवें तुका ओकोंकूच ना म्हजी पिराय एक धांवता ती धांवता वेल्यान चिंतना आनी म्हज्या दोळ्यांची नदरूय बिगडत वेता तुका कितले फावटी सांगलां ती चिंतना सोडून दी म्हूण बाय जुडी तूं हाका वळखता ना मामा जाणाय जुडी हो तुज्या दाडाचो भाव हांव तुका सदांच सांगत आयलां तुज्या दाडाक एक भाव आसा म्हूण आनी ह्याच तुज्या दाडाच्या भावान तुज्या दाडाक वाडयलो शिकयलो
आनी ताचो फुडारूय केलो. गमले मामा. जाणें अंकल, ही तुज्या भावाची धूव. कोण? म्हज्या भावाची धूव जुडी. म्हजे धुये केदें व्हडलें जालां गो बाय. फकत एकाच वर्साचें आसतना तुका पयलेलें हांवें. तुजो दाडा आनी मामा आमचें घर सोडून तुका घेवन गेलेलीं. म्हजे धुये तूं कशें आसा बाय? हांव बरें आसा दिती. जाणाय म्हजे धुये, फाटलीं 13 वर्सां ती आज मेरेन तुमचे भेटेची हांव वाट पळयतालों. तुमकां पोरशीं पळोवंक आशेतालों. दुही तुझ्या भावाची एकलीच सापूरबाईची सोदां तुका पोवंक आशेताली. दुये तुका पोवना जावं कितलो खोशी जालो. जितलो फाल्या जिविताना जावंक ना पळय तितलो. सदांच तुजे चिंताले पूण तुका आशेताले. तुजी खबर अंकलान सांगलेली. इतलो तूं मोगाल म्हणो तुजीच व्हड विकतो सांगो. देखून तुजी तुमशीक लागलेली. पळय तिती, परवा म्हजो बर्थडे आनी त्या निमतान म्हज्या दाडान आनी मामान एक व्हडली पार्टी दिवंक थारायला. म्हणटोच तुवें विसरोन आसतना म्हज्या बर्थडेयाक येवंकूच जाय. पूण बाय, पूण आनी कांयच ना, तुवें येवंकूच जाय. पळय अंकल, तुज्या भावान तुजें सवें काडीच दारून केलां जायत. तरूय तुज्या भावाची धूव मोगाळ आनी मोयपाशी. फाटलीं 13 वर्सां ती आयज मेरेन तुज्या भावान तुजी खबर घेवंक ना जायत. तरूय म्हाका दिसता तूं जर बाय जुडीच्या बड्ड्याक येवशी तर तुमच्या भाव भावांचो एकवट जावं येता. खरेंच न्हय? ओय, म्हाका येवपाची खोशी आसा. म्हज्या भावाचेर म्हाका नदर घालूंक जाय. पूण कसो येतलो? तांचें आद्रेस काय हांव नोको न्हय. सारकें सोंपें. तांचें फ्लॅट फातोड्डा PWD कोचेरी मुखार आसा. तूं अशें कर, परवां सकाळीं 11 वरार मारगांव बस स्टँडाच्या फाटल्यान म्हाका मेव. हांव म्हजी गाडी घेवन तुका रावतां. ओय तिती, तुवें येनासतना रावंक फावना. बरें, आमी वेतात अंकल. बाय तिती. बरी करून वचात. बरे भाशेन जेरूल येतलो म्हजे दुये, जेरूल येतलो. म्हजे दुये, आयज तुज्या जल्माच्या दिसाक हांव तुका परबी दितां आनी लांब रुवन जिवीत आवडटा. Many, many happy returns of the day, my loving daughter. Thank you, Mom and Dad. मामा दाडा ओरार जाता फुडा तुजो पोरजोळी जावं गांव येता. हॅपी बर्थडे परबी तुका, केरीत खुशाल काय भोगता जल्माच्या दिसा. मामा दाडा ओरार जाता फुडा तुजो पोरजोळी जावं गांव येता. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
हॅपी बर्थडे हॅपी फादर डे. हॅपी माझो डे. अरे अरे कितें म्हणटा हॅपी बर्थडे फातर डे म्हाजो डे म्हाक खंय सिटीदा तेण हॅपी फादर डे म्हण हांवें मुंगले लायलें म्हण हॅपी माझो डे. इट्स ओके थँक्स फॉर विशिंग मी. हॅलो जुडी, हॅपी बर्थडे. थँक्यू अंकल. जुडी, तू जाणाय मोजे सांगता कोण आयला तो? कोण तिती? तू आयला? आयज हांव खूब खुशाल म्हज्या बर्थडेयाक तू आयलो म्हणून. बाय, आयज तुज्या जल्माच्या दिसा सुमार तुका देव म्हजे लायक कांय आसता म्हजे दे. पूण तोरी आसतना म्हजे काळजाचे कॉल आयकता हांव तुका पोरवी दिता आनी तुका खुशालकायेचें जिवीत आवडटा. थँक्यू तिती. अरे बाबा हो चोय तुगे भाव येल मरे आनी तूं तेका जाग ना. कोण सांगता तो म्हजो भाव म्हणून? आमकां पळय आमी कशी अप टू डेट न्हेसल्यात ती, आनी तो ओलके आंगले न्हेसून आमच्या ह्या फुंगसावाचो दर्जो देव वयता. हो आनी केसो बावरिया गेलो सारको बायजू आनी अशें. हे तुमी योगी राहात. आयल्यात आय तें कावूंक. अरे बाबा तूं तुगे रोगता भाव अडको विसरलो. सोड खबर जॉय हे सगळें कितें आयज व्हडले व्हडले मनीस तुजे डिस्टंट फ्रेंड हांगासर पावन सरपाचे आसात. तर असले मेळे मनीस हांगा आसल्यार आमकां कितलें उणेपण. हा कितें आम मेळेले सांगपा म्हळ्यार हांव दिसा 4 पाट उदो न्हांवता. सकाळचो देनप्राचो सांजेचो आनी रातीचो तेंय जाल्यार साबांव लायन आसतना. चोय जॉय बाब तूं तुगे बायलेगे सांगण्या चोडी तेंक दिनाका आनी जोरी तो तुवें तेश केलें जाल्यार कितें जातलें? सोड खबर. कुन्याद फाकटे नासतना उडशी तर तूं खाला पडटलो. निसणेचो उपयोग करून अंतराळार चडूंक तजवीज करशी तर तूं निसणेकूय खाला उडयतलो आनी तूं तुज्या जिविताकूय लुकसाण करून घेतलो. जॅस्मन, तूं म्हजो मिवणो आनी मिवणो ह्या संबंदान ह्या म्हज्या फ्लॅटान येवंक जागो सांबाळता तो तुवें हांगा रेस्पेतान येवचो. माय फूट उजो लायता तुजे असल्या कुन्यादाक. चेसमन तूं ओगी राव आनी तुका सांगता कुन्याद म्हणटा ताका ह्या तुज्या फ्लॅटान केदींच हांव म्हजो पांव दवरचो ना. अरे चल रे. तिती तू वचो नाका. म्हजे दे हांव वेता, म्हजे दे हांव वेता. अरे बाबा तूं आनी केसो भाव रे तेगेलो. अरे झुजेरो तूं आमगेर काम करता आनी वेल्यान आमकांच क्रिटिसायज करता. हेंगे आनी फुंगसावां रावपाचें 5 फुंगसांव मरे हेंगे सारक्याची आनी तुमकां सांगता हांव म्हाका कांय नाक तुमगेलें हांव वयतां. मागीर रावलाय कोणाक वच मरे गेलो. साडी साती कुंची. जाली 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 मुगे कविता ओ पोएट्री रेडी जाली. अरे हे चोय जेस्माबाय येता. जेस्माबाय मातशें हेंगी यो. अरे जांबू कितें जालां? कित्याक आपयतालो? आनीक एक पब्लीक गार्डनांत बसोन तूं कितें कोत्ता? हांव मुगो एक बरी कविता बरयतालो. मुर्चे एक पोएट्री बरयतालो. तूं जाणा कोंकणी भाशे मोगी हे संस्थेन आख्खे गोंये कविता स्पर्धा घडोवन हाडपाक थारायला. आनी हे स्पर्धा फुडले आयतरा मोडगोंयेक फामाद हॉलां जावपा आहा. तेका लागून हांवें चोय कविता बरयता गो. कितें म्हणटा रे तूं? तुजे लागीं आनी कविता बरोवंक वो रोचूंक जाता? बरोवपा वो रोचूं जात काय मू तूं मुको जाता? तूं जाणा मुगे आख्खी फामील कविता बरोवपी. मुगे पाय कवी, मुगे माय कवी, मुगे आख्खी फामील कवी. मुळचे हांवूय कविता आतां बरयता आतां तेश कोन. तुका आयकपा जाय मुगे कविता? वोय वोय म्हाका तुजी कविता आयकोंक जाय. कविता आयकोंक म्हाका खूब शौक आसा बिकॉज पोएट्री इज माय फेवरेट. ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. माय डियर जेस्मा जास्कुले. कितें? जेस्मा जास्कुले? ओय जेस्मा जास्कुले. जेस्मा जास्कुले म्हळ्यार तुगे सरनेम आडनाव न्हू गो. अरे 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 म्हजें नांव आनी म्हजें सरनेम जावन आसा जेस्मा जाकीस. ओय ओय तेंच कितें थिंग थिंगा पडटें. ओके तें बरें हा. तुका मुगे कविता आयकपा जाय? आयकोत तूं? वोय वोय म्हाका आयकोंक जाय. पूण एक हा. कितें तें? ही मुगे कविता संवसारा हुंयचेय मनशा सोर जाता. मुगे बरोवप सारकें ते भाशेंत. मुट्री ही मुगे कविता तूं बी तुका लायन घेशा पयलें सांगता. ना 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 वाच तुजी कविता. मुगे कविता नांव कितें जाण तूं? मुगे कविता नांव
घोराबो फाड घालपी ओस्तोरी. वाव, नाव मात बरें आसा. म्हणटोच तुजी कविताय बरी आसतली. वोय 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 मुगे कविता एकदम बरी आसा सारकी. आयका सुरू बरें बरें आयकता. घोराबो पाड घालपी वस्तोरी. एक घोराबो आसलोलो. एक घोराबो आसलोलो. वा वा मुडगो मातशें उमेद येता म्हणपा. म्हणटा म्हणटा म्हणटा. वय मुळ्या मातशें बरें सोदनी. एक घोराबो आसलोलो. वा 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 वा. एक घोराबो आसलोलो. त्या घराब्यांत 2 जाण भाव रावताले. ते दोगूय भाव ल्हान आसतना ताचो माय पाय सोंपलोलो. वा वा वा. ते दोगूय भाव ल्हान आसतना ताचो माय पाय सोंपलोलो. वा 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 वा. माय पाय सोंपतोच व्हडल्या भावान आपल्याचेर भार घेतलोलो. वा वा. आतां बाबा म्हणा गो मागी मुडनी एश का ल्हान कापा बरें बरें बरें. व्हडल्या भावान शेतांनी वावर करून उपरांत भावाक काजार केलोलो. वा वा. काजार जातोच भाव बदललो. कसलो बदमास भाव काय म्हणटा. हांवूय तेंच मुटा केसो भाव काय मुखारेक आयकता आयकता सांग. काजार जातोच भाव बदललो. बायलेचे सांगणे आयकोंक पावलो. बायलेच्या सांगण्यांनी जल्माचें घर सोडलें. वा वा वा. आपले बायलेक आनीक दुयेक घेवन फ्लॅटान रावंक गेलो. कितें. आयका बरे भाशेन आयक मोंदीन आयक. आयकता हय. सांग. भावाक एकसुरो सोडलो. वा वा. भावाक एकसुरो वा सोडलो. वा वा वा. भाव बाबडो दुखानी रडलो. खरेंच ती असली अस्तरी. ती कसली वस्तुरी. खरेंच ती असली अस्तरी. घोराबो फाड घालपी अस्तरी. खरेंच ती घोराबो फाड घालपी अस्तरी. आतां म्हजी कविता फिनिश. काबार जाल्या मुगे कविता. एक सांगू मुगे कविता केश लागल तुका. पूण ती तुजी कविता तुवें मोजेर शिगोडल्या. च्या ती कविता हांवें तुजे हूंय गोळ्या. हांवें तुका पयलें सांगलोलें मुगे ही कविता संवसारा हुंयच्या मनशा सोर जात न्हू. तुकाय सोर बी जाता आसतली पूण हांवें तुजे केली ना न्हू ती. मोजीच कविता ती. आगो ना गो तुगे न्हू गो ती. च्या हांवें तुका पयलें सांगलोलें मुगे ही कविता संवसारा हुंयचे मनशा सोर जात न्हू. तुकाय गोडये सोर जात आसतो ती म्हळ्यार ती तूं तुका लायन घेनाक न्हू. पूण हांव म्हणटा मोजीच कविता ती. ना गो बाये तुजे न्हू गो ती. हांव म्हणटा मोजीच कविता ती. ओय तुजीच कविता ती. कित कोतोले सांगात म्हाका कित कोतोले. कितें कोत्तेले हांव तुका जेरून दाखयतले. दाखयतले आनी केदोण फाल्यां. फाल दाखयता म्हट तूं. ओय. बरें तें जाल्यार एक काम कोता हांव. कितें कोत्ता. आयज राती कळे नायट क्वीन बसीचेर बसोता आनी सोमतो बोंबय वयता. बॉम्बे वेता तुका दाखयतले हांव. तुका बोंबील बी कितें हाडपाय. 500 वरां गेसलो गेलो मेवतलो म्हाका. म्हजे बा हांवें अशें केन्नाच चिंतूंक ना. तूं म्हजेर बदलतलो, विंगरा जातलो, म्हजे कोस विसरतलो आनी गोरकांच्या कोट्या सांगण्याक गूल जावन तिच्या सांगण्याक तेंको दितलो म्हूण. म्हाका एकसुरो जल्माच्या घरांत सोडून तूं तुज्या गोरकांनी आनी दुये सांगाताक फ्लॅटान रावंक गेलो. ताच्या उपरांत 13 वर्सां पासून हांव तुमचे आनी खेरीत भाशेन तुजे बेटेची उमळशिकेन वाट पळयतालो. तुजे दुयेच्या जल्माच्या दिसाक निमितान तुज्या मेवण्यान आनी दुयेन बद्द्याक यो म्हूण म्हाका आग्रो केलोलो. सजमलो, आशेलो, आवडेलो आनी सोपनेलो तुजे दुयेच्या बद्द्याक आयलोलो पळोवन तूं म्हाका मोगान मोयपासान आनी आस्त्या मुखामोडान येवकार दिवन कुशलकायेन वेंग मारतलो म्हूण. पूण तशें घडोवंक ना. तुवें सगल्यांच्या मुखार म्हाका अपमान केलो. म्हज्या काळजाक निस्तू दोको दिलो. जेफ्री अंकल राव रे. अरे कित कोत राव रे. अरे कित सांगो जाय म्हाका तुका वाशे राव अंकल. मिनी बस येता राव रे. अरे राव रे तुगे हातीतून रस्तो क्रॉस कोण दित पळय अंकल. आवय आवय आय साहेब आनी कित जालें.
च्या सारखे बेजा साव मरे. एसो भाऊ एकानी भाऊ म्हणपाचो भावपणान दवल तेणे थर्ड क्लास भाव मरे. भावा कांय दिना आसतना लोकां हांव वयता देख आ तेका वयल्यान देखी सांगल्या म्हाका बसपार म्हणटाय बाय सोनेलो तेंगेलें काम सोडेलो. अरे सुदेरक कितू अंजत रे एकलोची कोणाचे शिणकोत रे कोणा खबर उलयत रे. आनी कोणाच्यो आमगल्यांच्यो सिरीज सोडेलो तेंगेले म्हाका बसपार म्हणटाय हांव कितें सुणें. अरे ती खबर सोड तू जाणा हे कॉलर पयलीं कितें जालें तें. कितें जालें. अरे तो जेफ्री बाबरे तेक कितें जालें. अरे तेक एक्सिडंट जाल मरे. कितें सांगत रे. ओय रे तेजे मिनी बस मान आवय ते तकली फुटल्या रगता सारको शिंदोड जाला तेक बांबोल हॉस्पिटलां वयला आवय गोंयच साहेबान ते जीव राखले पुरो साहेब आवयस. रस्त्यार रावून कोणाचेर शीण कोत्ता असो शीण करून कोणाकी ते निवडोंक सोदता. जांबो बरें कोत्तेल्याक हें गोडोंक पावता. दूख सोसून आयलेल्याक दिसता दूख सोसचें पडटा. जेफ्री बाबाक एक्सिडेंट जाला सिरियस म्हणून बांबोले वयला हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला. आयकोन प्रेशर मोजो देंवला. जेफ्री बाबाक एक्सिडेंट जाला सिरियस म्हणून बांबोले वयला हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला. आयकोन प्रेशर मोजो देंवला. बरें जांबो ही दुखेस्त खबर आयकोन आनीक रावपा उरला हांव वयता बांबोल हॉस्पिटलान. तूं वयत मरे बरें हांवूय येता. जस्मा जस्मा कोण आयला. कोण तू. कितें जाला रे. जेफ्रीक एक्सिडंट जावन तो बांबोले हॉस्पिटलांत सिरियस आसा. ओ सिरियसूच आसा. म्हाका दिसलें तो सोमतोच मेलो म्हणून. कितें अंकल तितीक एक्सिडंट जाला. वय बाय. अरे जॅस्मिन तुका कित्याक जाय रे भानगडी. तो कितें तुजो लागशिल्लो सोयरो लागता. अरे मोत्ता जाल्यार मोरो दी ताका. मामा तूं ओगी राव जुडी. कितें जालें जस्मा बोवाळ कसलो. हो पळय तुजो मिवणो आयला बरी खबर घेवन आयला खंय तो. कसली बरी खबर घेवन आयला खंय तो. बरी खबर न्हय खुन्यात तुजी गोरकान तुका फोट सांगता. तुज्या भावाक एक्सिडंट जावन तो सिरियस आसा बांबोले हॉस्पिटलान आसा तो. कितें. वय कुन्यात ताची तकली फुटल्या खूब रगत केलां. ताका रगताची गरज आसा. ताका रगत मेवंक मुश्कील जालां. तो मरणा लागीं झुजता. तुजें रगत दिवन ताका मरणांतलो वाटाय न्हय. अब्बा म्हज्या पोतीक रगत दी म्हूण सांगूंक आयला. मामा दाडाचे रगत तितीक दिल्यार तितीक बरो जातलो. जुडी तूं मातशी ओगी राव. भावाक एक्सिडंट जाला कोरेंच तो सिरियस आसा. भाव तुजो मरणा लागीं झुजता. ताची तकली चड फुटल्या रगत दिल्यार सालवार जायत दोतोरान अशी आशा दाखयल्या. गरज ना जोई रगत दिवपाची सांगता या गोरकान तुजी. दुवेताका लागून रडोन नाचती कित्याक घेवपाची.
जेजमन हांव तुका सांगता सुटावे करून दिता ताका हांव रोगोत दिवंक शकचो ना जो ताका रोगोत दिल्यार गोरकाराक कितें घडल्यार आमकां संवसाराक कोणूच आसचो ना. जाणाय जेसमन हांव ताका म्हजें रोगोत जेरूल दितलो आसलो पूण ओय, म्हजो गोरकार रोगोत दिवंक शकना आनी हाचें कारण तो खूब ओस्कूत आसा आनी जो ताणें आपलें रोगोत ताका दिल्यार आनी फाल्यां वायट बरें ताका कितें घडल्यार म्हजो आनी म्हजे दुयेचो फुडार कितें? सारकें तेंच उलयलें तूं जेसमन. देखून जेसमन वेळ आनी कोगणाय नाका खुंयसरूय ताका रोगोत मेवता जाल्यार ट्राय कर. कुण्यात तुका बेस बरी खबर आसा तुमचो दोगांयचो ग्रूप ओ पॉझिटिव्ह म्हणून. ह्या ग्रुपाचें रोगोत मेवंक खूब मुश्कील जालां. तुज्या भावाक साल्वार करूंक तुज्याच हातांत आसा. अरे वच रे हांगा सरलो तकली बेजार करता बेस्तोच. वेता हांव. अंकल अंकल राव हांवूय येता तुज्या सांगाताक. जुडी राव जुडी तूं धांव नाका जुडी. राव बाय राव, आमी येता तुजे सांगात. अंकल तुज्या पासत आमी जायतें केलें, जायतें मागलें, जायते उपाय घेतले पूण ओय बाबा तूं कितू बोर आसलोलो देरेफेन तुका कितें जालें? तिती हांव आयलें तिती हांव तुजे खोबरेक आयलां. म्हजो भाव कसो आसा? कितें जालां? तुमी ओगीच कित्याक आसात? जेजमन सांग. कितें सांगचें? तुवें तुज्या भावाक रोगोत दिवन ताका मरणांतलो साल्वार केलो म्हूण? कितें सांगचें? तुवें ताका रोगोत दिल्लें जाल्यार तो साल्वार जातालो आसलो म्हूण? ओय बाबा तूं कितू बोर आसलोलो देरेफेन तुका कितें जालें? केन्ना चिंतू ना बाबा तूं केस जायत म्हूण. कितू बोर मनीस आसलो रे बाब तूं. हांवूय म्हूण मुगे रोगोत दितालो तुका पूण तूं ओ पॉझिटिव्ह आनी हांव ए पॉझिटिव्ह. आनी हांव तें बी मल्टिप्लिकेशन म्हणटाय तें. कितें? बी मल्टिप्लिकेशन? हय रोगोत रे मुगेलें. अरे तें बी मल्टिप्लिकेशन न्ही आं, तें बी पॉझिटिव्ह. तेंच आसता तें हांवूय सायन्स शिकलोलो. अरे हिंग सिरियस चलता आनी तूं फकाण माता हॉस्पिटल हांय मरे शी. जेफ्री अंकल अरे तुका एक्सिडेंट जाता तेदो हांव थिंग आसलोलो. तुका एक्सिडेंट जालो तो हांवें म्हज्या दोळ्यान चयलोलो म्हळ्यार म्हज्यान कांय करूं जावना. जेफ्री अंकल तूं कितू मोग हाडू. तुजे भाशेन मनीस ह्या संवसारांत मेळपा सारकें मुश्कील. हांवें कितू ट्राय केलो तुका हाडपाक. हांवें बोवाळ हाडपाचो मारलोली पूण तुका मुगे आवाज आयको येवना. अरे कितें जालें तें विजमी तेचें. म्हज्या दोळ्या मुखार तुजें एक्सिडेंट जालोलो पूण म्हज्यान कांय करूं जावना. म्हणचें आनी कितें? तुजो भाव सोंपलो. ना खरेंच बाबा हातून म्हजोच गुन्यांव आसा. ओय म्हजोच गुन्यांव आसा. कितलो हांव अनुपकारी उपकार नासलोलो हांव. आत्रोण केसो फायदो मेल मुटरी सोगले रोटाय आनी तेंय जाल्यार लोकां दाखोवपाक. हांव चुकलें म्हजे भावा. हांव चुकलो जेजमन. तूं आमकां माफ कर. माफ मागोंक जाय? तुमी सोंपला ताचे लागीं. बदमास उपकार नासलेलीं तुमी. हांव चुकलो बाबा. तुवें म्हज्या पासत इतलें करून हांवें तुज्या पासत कांयच करूंक ना. खरेंच हांव बदमास. हांव बेमान तुजें सगळें. म्हाका बोगोसीर माव हांव चुकली. तूं इतलो दोयेळ आसलो तोरूय तुजे सवी हांव दारून जालें. तिती म्हाका सोडून वचो नाका. तुज्या असलो दोयल तिती म्हाका खूंय मेवतलो. जेजमा आयज हें सगलें आमच्या घराब्यांत घडलां. ओदृश्ट आयलां. दूख निर्माण जालां तें फकत तुका लागून. मोगाळ इश्टा हें अशें घडोंक पावता जेन्ना तूं तुजे गोरकानीच्या कोट्या सांगण्याक तेंको दिता. आमी इतले शिकलेले आसतना पासून हे परी दूर एकलो कित्याक चुकता? तूं दादलो देखून तुजें दादलेपण बायलेच्या स्वाधीन कोरी नाका. आमच्या घराब्यांत आयज घडलां. तुज्याय घराब्यांत घडलेलें म्हाका नाका. आमच्या घराब्यांत घडलेले घडणेचो बारीक नियाळ करूंक हो म्हजो एकूच एडवायस तुका 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 तुका. देवान वो सोबी
मातीत संसार गोडलो तसोच मातयेचो मनशाक ताणे रोचलो झाडा पेडांनी माडांनी हो संसार नेटयलो जनावरांक सुकण्याक रोचून उजवाड दाखयलो इतलें करून मनीस असोच बदललो देवाचे उपकार विसरलो देवाक दिनवास दिवंक फाटी सरलो आपल्या खाजगी कामांनी फकत बिझी उरलो देवाक इलोय वेळ दिना मनीस जायत कसलो देव जावन आसा खरेंच पदवेदार ताचे खंयच्याय वेळार उक्तें आसता दार ताणे मुटला दारार मार तुमकां आसतलो येवकार दोनया देवाचें काळीज बरेंच काकूट सार काळजांतान मागलें जाल्यार तुका मेवता देव बरो जबाब दिता आपले रोचणे केन्नाच नांव विसरता आपले काम जातूच तोडे अशें देवाक विसरूंक पावता काम जायना तेन्ना देवाचेर शीण कोत्ता मनशाचो वेंगोटा चड करून फामिली ताय अशेंच दिसता केलेले उपकार विसरता आखरेक दुस्मान जावंक पावता केन्नाय रागान बरोन भाव भावाचो खूण कोत्ता पडपणान तूं इश्टा चड भोवो नाका हे सांगणे विसरो नाका पेल्या टायमी जास्त करी नाका तुजी गिरेस्ताय तुळसूर ती तुजी कोणाक नाका ओके संदेश आमचो जावन आसा तुका व्हडपणान तूं इश्टा चड भोवो नाका हे सांगणे विसरो नाका पेल्या टायमी जास्त करी नाका तुजी गिरेस्ताय तुळसूर ती तुजी कोणाक नाका ओके संदेश आमचो जावन आसा तुका ओके संदेश आमचो जावन आसा तुका निकतोच तुम्ही आयकलो कोंकणी संगीत खेळ तुका. ह्या संगीत खेळांत वांटो घेवपी कलाकार आनी तांच्यो भुमिका अश्यो: जेस्मा नासिया आफोन्सो, जॉय जोसन आफोन्सो, जुडी
टिना ट्रावासो, झुझेरॉक, सेनियो आफोन्सो, जाम्बो, ब्लॅडविन दा सिल्वा, जेजमन, एन्युएल रॉड्रिगीस आनी जेफ्री स्वता बरोवपी साल्वादोर आफोन्स. ह्या संगीत काळांत संगीत वाजोवपी संगीत कलाकार अशे: फर्स्ट ट्रम्पेट नोवा फेर्नांदीस, सेकंड ट्रम्पेट एडन टेमुदो, कीबोर्ड निक्सन वाज, ड्रम्स एल्स्टर गॉमिस आनी बेज टोनी फेर्नांदीस. तुमी आयकतालेत कोंकणी संगीत खेळ तुका. बरोवपी साल्वादोर आफोन्स, दिग्दोसपी नासिया आफोन्सो, सादर करपी तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप आनी निर्मिती सिंथिया रेगो.